तरणाट्यांचो उत्सव गोंयकारांचो उत्सव म्हळ्यार युवा महोत्सव। शेनवारा मोले धारबांदोड्या 24व्या गोवा युवा महोत्सवाचे उक्तावण जाले। ह्या वेळार गोंय मनरिजवण संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RDX गो खातीर धारबांदोडेच्यान महेंद्र गांवकार। उत्सव गोयच्या अस्मितायेचो हो युवा महोत्सव एकचाराचो। हो उत्सव गोयच्या मातयेंतलो, हो उत्सव जैताचो। आमी खंय आसा ते जाणून घेवपाचो, आत्मसोदाचो। हो युवा महोत्सव तरणाट्यांचो, गोयच्या लोकदायजाचो। आंतरराष्ट्रीय चित्रपट येता आणि गोयचे चित्रपट ना तातून कशें जातलें। आणि त्या 3 म्हयन्या भितर हांवें आलिशा हो चित्रपट तयार केलो आणि त्या पयल्या महोत्सवान गोंयांत जाल्ल्या पयल्या महोत्सवान प्रदर्शीत केलो। आलिशा सक्सेसफूल जावपाक खूब लोक कारण आशिल्ले, पूण तातूंतलो एक म्हजो मित्र ज्याच्या नांवान आज ही माची घेता श्रीधर कामत, हाका हांव केन्नाच विसरूंक शकना। म्हजो कोंकणी चित्रपटाचो प्रवास आणि युवा महोत्सव हे बरोबर सुरू जाल्ले। म्हाका याद जाता 1995 म्हजी पयली कोंकणी टेलिफिल्म शितू, जी गोनी दांडेकराच्या नॉवेलाचेर आशिल्ली। कितले लोकांनी पळयली ती खबर ना म्हाका, पूण तेन्ना ती बाब एदुआर्द फानेराच्या हेल्पान आमी दिल्ली दूरदर्शनाचेर दाखयल्लो गेल्लो तो चित्रपट। सगळे युवा भरिल्ले आसता आणि महोत्सव म्हणल्यार महाउत्सव हो 2 दिसांचो महाउत्सव आज धारबांदोडे तालुक्यांत हांगा जातलो 2 दिसां खातीर। खरेंच आज ह्या कार्यक्रमाचो कार्याध्यक्ष हे 2 दिसांचे नेतृत्व सांबाळटा आसतना खरेंच उमेद जाता। विविध वाठाराच्या तरणाट्या युवकांनी आपली तयारी करून हो 2 दिसांचो उत्सव कसो बरो साजरो जावचो आणि आपल्या गांवचे नांव फुडें काडचें असो प्रत्येकाचो प्रयत्न आसा। हे प्रयत्न फुडें व्हरता आसतना सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आमकां एक धारबांदोडे तालुक्यात संदी दिली आणि अशेंच तुमचे बरोबर हेचे फुडें वावुरपाची संदी म्हाका दिवची।